ही कितें ते 2 मिनटां पावना म्हणटा 5 मिनटां तुम्ही गव्हर्मेंट 10 मिनटां सीएमान सांगला न्हू रिजॉल्व करता म्हणून 5 minutes दिता सांगला मीन्स सीएम हॅज टू इंटरव्हीन ओवर देर एअरपोर्टाचेर लायक द लँड बिलोंग्स टू अस ही इज अ कन्सेशनर तेणे एअरपोर्ट बांदला इट डजंट मीन दॅट ही कॅन पूट ऑल हीज ओन टर्म्स अँड कंडिशन्स सो गव्हर्मेंटाचे कांय गजाली आयकच्यो पडटल्यो सो ते जाग्यार घातलो तो विषय यू ऑल्सो सपोर्ट टॅक्सी असोसिएशन डिमांड एज फार एज 10 minutes टॅक्सी आमचे लोकल आहे आणि ते खातीर गोवा टॅक्सी पॉलिसी जावपाची गरज आसा सो दॅट दे इंट्रस्ट इज प्रोटेक्टेड आमी आयज जी मिटींग आसली सीएमा कडेन तेच डिस्कशन जाला की आमी कोस्टल बेल्ट MLA येयल्ले तेका मेळोंक डायरेक्टरूय येयल्लो सो गोवा टॅक्सी पॉलिसी जावची आनी तितून आमचे लोकलांक जॉईन करचे म्हणजे नॉर्थ आणि साऊथ अशी कमिटी काढून जॉईन करचे आणि हो विषय जो आहा जो फायट बिटवीन गोवा मायल्स आणि लोकल टॅक्सी ओनर जो सोपोवचो विथ वन रेट जी आहा ही सेम करची पूण कितली वर्सां आता करपाकूच जाय कितले फावटी येता हे करपाकूच जाय आनी सीएमान हो स्टेटमेंट असेंब्लीन दिवन एक्सप्लेन करपाक जाय टॅक्सी ओनरांकूय गोंयकारांकूय की आपण कशी पॉलिसी करतलो पळय ती फाटल्या दिसांनी एक मिटींग जाल्या तेजे उपरांत एक मिटींग जावची आनी हे कितें आहा पळय ते गोवा टॅक्सी पॉलिसीन एड करून फायनल करचें हें आमकां आमी सगळे सहमत आहा म्हणजे जे आमचे आतां कोस्टल बेल्टाचे आमदार आसलो सावथाचो आमचो बाब संकल्पूय आसलो सो ते काय मान्य जाला ते की आमी आयज कितें उलयला पळय ते and it is a win-win situation for all Goa taxi owners and drivers जे ओनर आहात तांकां बरें सोल्युशन मेळटलें म्हणजे रेट एक जाली आनी जे हॉटेलांनी टॅक्सी आहा तितून इंक्लूड आनी जावचें ना कोण सो बट सगळ्यांनी डिजिटल हेचेर मोडार येवपाची गरज आहा म्हणजे मोबायलाचेर बील मोबायलाचेर तुका कळलें की काणकोण वचपाक कितले पयशे आनी वाणपण करप ना हें इम्पॉर्टंट आहा हे काय पॉइंट जे आम्ही सांगल्या ते पॉइंट्स ते हेचेर येतले सो आयज टॅक्सी विशयाचेर मिटींग जाली तुमची खाली एकूच विषय टॅक्सी डिजिटल म्हणजे नवे ॲप सो इट इज डिजिटल इज ऑल आमचे गोंयकार जे आहा ते एक डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर येवपाची गरज आहा कित्याक तिंका आनी कस्टमरांनी सरप ना की हिंगा वचपाक कितले पयशे तिंका बसले काय कळले कितके पयशे ते आनी तिंका पयशे जे ते हेचेर आहा नोटिफाईड रेट आहा ते मेवले काय झाले न्हू वाणपण आनी ना थोडा कम करो 1800 म्हटले आनी मागीर 1200 गेलो तशें ना जी रेट आहा पळय ती रेट